Speaker sir, municipal administrationacher उलयतना Honorable Chief Minister is well aware of all the municipal workers. पयलो municipal workersaचेर उलोवंक शकता. म्युनिसिपल एरिया जर साफ उरतली जाल्यार वर्करांची गरज आसता आनी वर्कर्स म्हणजे थोडे जाण डेली वेजीचेर आहा, थोडे कॉन्ट्रॅक्च्युअल वर्कर्स आहा, खूब भाशेचे वर्कर आहा आनी ते बाबडे झाडू मारीत आसता, मार्केटान झाडू मारता, तांकां खंय तरी एक उर्बा येयना कित्याक ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर आहा. स्पीकर तेंची सॅलरी नियरली स्मॉल अमाउंट आसता, वॉट एवर इट इज 8,000 10,000 अशी आहा. आनी गोंयभर म्युनिसिपल वर्कर आपली म्युनिसिपॅलिटी साफ दवरपा खातीर वावुरता. थोडे जाण चिंतिना की आपल्याक इतलोच पगार आहा आनी आपूण फूल काम करचें म्हणून. थोडे जाण फाटीं सरता. तांकां स्ट्रेंथन करपाक, तांकां बरें काम करून दिवपाक म्हाका दिसता वालपय तुमचे हितून आसतली. साखळे म्युनिसिपल, बिचोले आहा, म्हापसा आहा, पेंजीम आहा, कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजी, मारगांव आहा. आय एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दीस म्युनिसिपल वर्कर्स. तांकां सरकारान फिक्स करचें, तांकां सरकारान म्युनिसिपॅलिटीन आपल्या अंडर घेवचें आनी तांकां जो पगार मेळपाक जाय एज अ वर्कर, जो गव्हर्नमेंट फिक्स प्रायस आहा आनी तांकां फुडें कितें तरी बेनिफिट्स मेळटले जो तर ते फिक्स आयत जाल्यार. हो सीएमान आमकां हेचेर आयज सगळे खूब जाण आसतले ते कामदार, म्हाका दिसता एक 3-4 हजार आसूंक शकता, 1-2-3 हजार, हांव नको एक्झॅक्ट फिगर्स, बट देर आर. बिकॉज आदी म्हाजे कडेन खूब जाण येयल्ले, सांगताले आमकां की वी आर स्टील नॉट मेड परमनंट. 15 वर्सां जालीं, कोणाक 20 वर्सां जालीं, कोणाक 10 वर्सां जालीं. स्पीकर सर, हे जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता वी कॅन एक्सपेक्ट गुड सर्विसीस फ्रॉम दीस म्युनिसिपल वर्कर्स. आमचो सरकार, केंद्र सरकार आणि गोंय सरकार, वी से दॅट वी वॉन्ट टू कीप एंटायर गोवा क्लीन, स्वच्छ भारत. आणि म्युनिसिपल एरिया जर क्लीन दवरतले जाल्यार म्युनिसिपल वर्कर आमकां साथ दिवची गरज आसता. ऑनरेबल ग्लेन तिकलान आतांच सांगला की म्युनिसिपॅलिटींक, म्हापसा म्युनिसिपॅलिटीक गार्बेजाचो ट्रीटमेंट प्लांट म्हणटा तो ना, म्हणजे स्टेट ऑफ द आर्ट. आणि माझो रिक्वेस्ट हा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की म्हापसा, बिचोले, तुमचे साकले ही एरिया सगळी धरून इन्क्लुडिंग आमचो थिवीम एरिया, यांच्या खातीर एक गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट जावचो. तुम्ही जागो म्हाका दिसता आयडेंटिफाय करीत. ऑनरेबल स्पीकर, तुम्ही आणि बाकीचे थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार आणि म्युनिसिपालिटी कडेन आसा आनी म्हापसा म्युनिसिपालिटी, हे सगळे जर एक जागो जर तर आयडेंटिफाय करीत जाल्यार बरो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट घालूंक जाता. आनी हो वेस्ट जो आमी व्हरोन डंप करता, दोंगरांचेर डंप करता, थिंगासर पाडे, गायो सगळे म्हणजे कावज, बाफलो सगळे येवन ते प्लास्टीक खाता. स्पीकर सर, हिंगासर आमकां तोडको येतलो. म्युनिसिपलाचेर आनीक उलयतना म्हापसा म्युनिसिपालिटीशीन म्हाका उलोवचें दिसता की म्हापसा म्युनिसिपालिटीची फिश मार्केट नेच बांदलेले जी सुडान, तेजो स्टेट ऑफ दी आर्ट म्हणून तेन्ना आमी इनॉग्रेट केल्लो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान. आयज वचोन पळोवचें स्पीकर सर, तेजी परिस्थिती खूब वायट जाल्ली आहा. म्हणजे मेंटेनन्स ना थिंगा. आनी कित्या खातीर ना हें आमकां चीफ मिनिस्टरान सांगचें, वो तेणें एटलिस्ट डायरेक्शन दिवचें की थिंगासरले जे म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाचे ऑफिसर्स आसूं और थिंगासरले मेन मुनीस आसूं, तेणी वचून पिरियडिकल इन्स्पेक्शन्स, व्हेजिटेबल मार्केट, थिंगासर पार्किंग अरेंजमेंट, थिंगासर म्हाका दिसता गोंदळूच जाल्लो आहा. आनी हो गोंदळ सोडयतले जाल्यार म्हाका दिसता थिंगासर चीफ मिनिस्टरान आदी तो पोर्रा जाला आनी म्हापसा व्हडलो जाला, म्हणजे तेजे नाते थिंगा आहा सारके. तेणे पर्सनल इंटरेस्ट घेवपाची आज हितून गरज आहा दिसता म्हाका. हो एक बरो इन्चार्ज थिंगासर करून म्हणजे हे सगळे वस्तू जाग्यार घालपाची गरज आहा. कित्याक म्हापसाचेरूच उलयना, म्हणजे ऑल ओव्हर गोवा कोत्ताना म्हापसाचेर आनीक लक्ष घालून हो जागो आमकां स्वच्छ करून दिवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन फिशरीज, फिशरीज इज द मेन सब्जेक्ट टुडे. कित्याक
पयलेच दिसासून 2 दीस हाऊस एजन जाले आणि ते व्हडली गजाल फॉर्मालीन म्हणून बोबाव जालो. ट्युरिस्टूय आमचे उणे जाले त्या दिसांनी, एक 10-12 दीस ट्युरिस्ट उणे जाले. बट गोंयकारांक फ्रेश फीश इवन धाकटुले एफोर्डेबल प्रायजाक दिवपाक गोंयकार लोक रावता. म्हणजे आधी आम्ही एक्सपेरिमेंट केले. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमचे आख्खे गोंयभर ती व्हेइकल्स घातल्यो आणि ते व्हेइकलांनी आमकां बरें नुस्तें मेवताले. मुड्डोश्यो आहल्यो, बरे लेपो दिताले, धाकटुले ते वेल्ल्यो दिताल्यो, म्हणजे रुचीच्यो. माननीय उपसभापती, एकच मिनिट. माननीय मुख्यमंत्री. Under Rule 16 Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. प्रस्ताव असो आहा की ह्या सभागृहाचे कामकाज एका वरान वाडोवचे. जेका मान्य आहा तांणी हय म्हणचे, जेका मान्य ना तांणी ना म्हणचे. हय मंडळाचे म्हणणे मान्य जालें, हय मंडळाचे म्हणणे मान्य जालें. ह्या सभागृहाचो कामकाज एका वरात वाडयलो गेलो. माननीय उपसभापती. स्पीकर सर, हांव रुचीक येल्ल्यो आणि लेपो बारीक नुस्तें आमचे सर्वसामान्य गोंयकारांक मेवचे आणि सोय मेवचे हेची हे उलयतालो. ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका दिसता वाडोवपाची आयज गरज आहा. ज्यो गाडयो सगळे नाक्याचेर आसताल्यो, हाव ही वील इन्क्रीज द फीश, म्हणजे जे गोंयान फीश मेवता ते तितूंतले मॅक्सिमम एक्सपोर्ट जाता. स्पीकर सर, आणि हे कोणाकूच कळना. फीश भरपूर येता आणि एक्सपोर्ट जाता. बाजारात हाडटा म्हणजे कंट्रोल कशें हाडटले आमी, हेचेर म्हाका दिसता आयज मिनिस्टरान सांगपाची गरज आहा. म्हाका दिसता पापलेटां म्हणटा ती गोंयकारांक मेवत ना खावपाक. व्हायट पापलेट ना मेवता, हाडटा ते हाडटा, म्हणजे आमचे मागकार हाडटा ना, मागार मेवता ते. धाकटे इसवण म्हणजे मेवता बाजारान आहा, पूण यू कॅन टच इट. हात लावपाक पयशे पडटा. हात लायता जाल्यार ते घे म्हणटा. सो इतले म्हारग आहा नुस्तें. सो ऑनरेबल मिनिस्टरान तेजेर आनी चीफ मिनिस्टरान तेजेर कितें तरी एक म्हाका दिसता तोडगो काडपाक जाय. हाव अ गोवन कॅन येता, पूण स्पीकर सर येता, पूण व्हडली येना, क्वॉन्टिटी व्हडली ना, बट आहा. हाव अ गोवन वील गेट एफोर्डेबल फीश, बिकॉज सदांच म्हाका दिसता 98% पॉप्युलेशन आमचे नुस्तें खावपी आहा. 97-98% इतले आहा पर्सेंटेज गोंयान. नुस्तें ना जाल्यार जायना. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक एक दीस बसून जायना. हांव जाणा, विदाउट फीश तेजे जायना. एकूच दीस केल्या. सो चीफ मिनिस्टर जर गोंयचो एक दीस बसून जायना नुस्तें खायनासतना, जाल्यार आनी ताका ती तकली जी येयला न्हू ती तितून सुरूच येयला. इसवणाचो मेनू म्हणजे ते पॉपलेट बीन खावन, म्हणजे द गुड आयडियाज वॉट ही गेट्स. स्पीकर सर, हे इतल्याकूच सांगूंक सोदता हांव की एफोर्डेबल फीश आमच्या गोंयकारांक मेवचे, ही म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा. ऑनरेबल मिनिस्टर, अंडरस्टँड द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द फिशरमॅन. फिशरमॅनांक आयज डिफिकल्टी खूब आहा. तेंची पिरियॉडिकल मिटींग घेवपाची गरज आहा तालुका वायज. तालुका म्हणटकच बार्देस जर तर तूं मिटींग घेत, आमचे कडेन जागा आहा बागान, तुमचोच रॅम्प, फिशरमॅन रॅम्प एट बागा, सगळे लोक येतले थिंगा. तुमी निल्लीचे हाडा, बाब जयेशाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले, बाकीचे सगळे थिवीचे सगळे ते रापोणकार आहात आणि खूप भाशेचे आहात ते नुस्तेकार, इन्क्लुडिंग मोरजे, आरंबोल, खेरी, बाब सोपटेचे कॉन्स्टिट्युएन्सी. एक मिटींग तुम्ही तालुका वर्साक हाडा आणि तेंचे अंडरस्टँड करून घेया वॉट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय दीस ट्रेडिशनल फिशरमॅन. बिकॉज ते जेन्ना आमी तेंचे कडेन वयता बेडेचेर, ते आमकां वेगवेगळे गजाली सांगता वॉट प्रॉब्लम दे फेसिंग. फर्स्ट प्रॉब्लम वॉट दे आर फेसिंग इज LED लायट्स बींग यूज बाय बिग ट्रॉलर्स. आणि बाब चर्चिली उलयला की LED लायट्स दिवचे म्हणून ऑफिशियली. म्हाका दिसता हे दिवपाक दीत जाल्यार आमचे गोवन जे फीश आहा ते आमकां
जे 10 मंथ्सांक आमी म्हणटा मेळोंक जाय ते आमकां 7 म्हयन्यांक मेवतले. दॅट एलईडी लायट्स अट्रॅक्ट्स स्मॉल फिश ऑल्सो. जेन्ना लायट दर्यान घातली सो नुस्तें सगळें लागीं येता थिंगा. सो ते दोत्ता आनी हाडटा. जीव, बारीक जीव पासून ते मारून हाडटा. ते मोत्ता एकदां नेटान काडलें म्हणजे मेलें नुस्तें. स्पीकर सर, आयज मिनिस्टरान आमकां सांगपाची गरज आहा ह्या सभागृहात की एलईडी लायट परमनंटली बंद कोत्तलो वा ना पळय ती. नाजाल्यार आमी सोमते आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक सांगता बाबा तुमी आनीक आमकां सांगिनाका म्हणून. यू डू नॉट टेल अस बिकॉज इट इज नॉट एश्युरन्स दिल्या. ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्या. वॉट सपोर्ट ही रिक्वायर्स टू स्टॉप दीस? हेचेर प्रश्न आहा स्पीकर सर. सपोर्ट फ्रॉम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जाय, सपोर्ट फ्रॉम गोवा पुलीस जाय. म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डायरेक्शनूय आदी दिल्लें आहा की एलईडी लायट्स बंद जावपाक जाय. पूण ते जायना बंद. तूं बागा बिचार रावशी ओ अंजुना तुमच्या बिचार रावशी तुका ते बोटी भायर सारके ब्रायट दिसता. ते बोटीचो वयलो न्हू तो दर्या ब्रायट दिसता कित्याक थिंगा एलईडी तेंच्यांनी घालून फिशिंग चालू आहा थिंगा मोठ्या प्रमाणात. हांवें पळयलां इन द मंथ ऑफ मार्च एप्रील. They called me, all the traditional fishermen from Baga. आमचे रॉनी, मारी, जुस्कांव ते सगळे त्यांनी आपयलो म्हाका. फोन मारून आपयलो. आनी म्हाका त्यांनी तेन्ना म्हटलें कितें तुमकां आपय म्हणून बाब विजय सरदेसाकूय आपय बिकॉज दे नो हिम पर्सनली. आपय म्हणटा ते दाखोवपाक की हिंगासून पळय ह्यो बोटी आहा भायर आनी तेणी एलईडी घातल्या आनी ते नुस्तें धरता. स्पीकर सर, हेचेर तोडको जर तर येयना जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या फावटी हांव आनी डिस्कस करचो ना. 3 फावटी एश्युरन्स दिला म्हाका. बाब आवेरकान फुट्टाडेनूय आदी सांगलेलें आय वील बॅन एलईडी फिशींग. सो तुमी जाणा कितें बॅन जालें तें. सो हांव आनी उलोवंक सोदिना. सो गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो तुमी स्ट्रॉंग मनीस आनी म्हाका दिसता बाब विजय सरदेसाय वील नेवर अलाव दीस टू हॅपन. तुम्ही डायरेक्शन कितें जाय तुका कोणाचो हेल्प जाय तो घेया. एलईडी लायट्स जे कोण घालता तेजे सस्पेंड करून उडया. लायसनच सस्पेंड करा. बुल ट्रॉलिंग अनेक जाता स्पीकर सर. बारीक नुस्तेकारांक नुस्तें मेळना कित्याक बुल ट्रॉलिंग जाता. हाव आर यू गोइंग टू कीप अ वॉच ऑन ऑल दीस थिंग्स? हेचेरूय तुमी आमकां सांगचें पडटलें. जर तर तुमी तालुका वायज मिटींग घेत जाल्यार तांकां सबसिडी केन्ना केन्ना मेळतना मातशी डिले जाता वो कितें तेंचे पेपर वर्क करतना कितें तरी प्रॉब्लेम जाता. तांकां पेट्रोलाची स्लिपी दर म्हणटात ते आपले फिशरमॅन ते स्लिपीत घेवन दर्यान वयतात. तांकां खबरच आसना बॉल्सान घालता उदकान भिजता पिड्यार जाता. सिम्प्लिफाय अ प्रोसेस. इफ यू कॅन सिम्प्लिफाय अ प्रोसेस ऑफ गिवींग सबसिडी. तुमकां खबर आहा की हो मनीस नुस्तेकार आनी हो नुस्तें मारून सला दवरा न्हू तेजे कडेन ते सगळे तुमी ताका लायसन दिला, तेजे लायसन रिन्यू केला, तेजी बोट इन्स्पेक्ट केला, सगळें केला. ते पेट्रोलाचे स्लिपी मागीर ते वयता आनी खंयच्या तरी पेट्रोल पंपाक रिक्वेस्ट करता बाबा दी आमकां स्लिपी दिले आमकां स्लिपी ती डेटी चुकता आनी सगळे प्रॉब्लेमूच. देर आर ऑल्सो लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लेम्स फेस्ड बाय दीस ट्रेडिशनल फिशरमॅन ऑन द बीच. तेंचे जाग्याचेर केन्ना केन्ना आनी कोणूच येवन प्रायवेट हॉटेल्स तांकां केन्ना केन्ना रापोड मारूंक दिना. व्हडली हॉटेलां 5 स्टार हॉटेलाची उलयता. रापोड मारिनाका म्हणटा, नुस्तें सुकत घालिनाका म्हणटा. थोडे नुस्तेकार नुस्तें सुकत घालता हाडून नेटांतले भायर काडटा. सो द बीच बिलोंग्स टू द टुरिझम डिपार्टमेंट अँड यू हॅव रायट ओवर इट. द फिशरीज डिपार्टमेंट हॅज रायट ओवर द बीच. स्पीकर रोकडोच सोपयता. आनी तांकां हे प्रॉब्लेम जावचे न्हू म्हणून हांव तुमकां तुमचे कडेन मागता की पिरियॉडिकल मिटींग ह्या ट्रेडिशनल फिशरमॅना कडेन तुवें घेवची. Sir, speaking on water resources department, it is the backbone of the agriculturist of Goa. All the agriculture, जे कोण शेत लायता, हे water resources department is the backbone of them. पण खंय तरी म्हाका दिसता आमी फाटीं उरलेले आहा. वॉटर रिसोर्स आमी वॉटर सोदता तें आनी एग्रिकल्चरिस्टांक पयले दिता, पियोवपाकूय दिता लोकांक. दिस इज दे हॅव टू कनेक्ट टू एवरी विलेज ऑफ गोवा. सो तुझे एक जबाबदारी आहा, मिनिस्टराची एक जबाबदारी आहा, डिपार्टमेंटाची एक जबाबदारी आहा की तूं सगळे एग्रिकल्चरिस्टांक उदक पावोशें कर. सो हाव यू आर गोइंग टू डू इट? यू हॅव टू मेक अ प्लॅन विलेज वायज, तालुका वायज. आनी हे प्लॅन करतना तुवें आमदारांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय, सरपंचांक घेवपाक जाय, वॉर्ड मेंबरांक घेवंक जाय. सगळे फार्मर्स क्लब आहा
म्हाका दिसता बरो सगळ्यान फार्मर्स क्लब रोहन खंवटेन केल्लो आहा आनी म्हाका दिसता तेणे हे जाग्यार घातलेले आहा सो अबाउट बोरवेल्स आनी कितें 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 केल्लें आहा तेचोय हेल्प घे इन दीस कनेक्शन सो हाव यू वील गीव वॉटर टू द दिस थिंग बिकॉज म्हाका उगडास येता हांव आमदार जावचे पयलीं ती चॅनल्स घातलेली उदक दिता म्हणून पयली तिलारीची लायन येयली आनी ती अप टू गिरी येयली गिरीसून अप टू कलांगूट पासून पावली पूण उदकूच ना भितर स्पीकर सर ते लायनीक उदकूच ना उदक ना काय ना ते चॅनल घातले सेंट्रल गव्हर्मेंटान पयशे दिले आमकां तेका पूण आयज पासून उदक तितून पडोंक ना तितून उदक कशें घालप हे काम तुवें आमकां आयज सांगपाची गरज आहा वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट हॅज डन अ wonderful job as far as building nallas all over my constituency and other parts, especially तुमची constituency. म्हाका शिवोली constituency एकूय नल्ला उरोंक ना बांदपाचो उरला म्हाका दिसना आदले मिनिस्टरान सगळे आहा तितले आपल्या constituency घातले सगळे आहा तितले व्हडले वाव बांदून उडयले आमकां मातशें फाटी दवरलेले म्हणजे कलांगूट नेबरिंग आता तुम्ही मातशें लक्ष घाला आमचो एक व्हडलो बांद जो आहा जिंगा एग्रीकल्चरिस्ट आदी शेत रोयताले तो बंद पडलो म्हणजे कित्याक बंद पडलो कित्याक तेका खावटे पडले तो बांद मोडलो उदक सगळे भितर येयले अ गुड जॉब वॉज कॅरीड आउट बाय युअर WRD स्टेट हेड मिस्टर नटकर्णी एक वाटेन बांदलो सगळे लोक खोशी जाले शेतां पत्तून लावपाक चालू केली दुसरे वाटेन उरला सगळे जाला एस्टिमेट जाला सगळे जाला टेंडर जाला म्हाका वर्क ऑर्डर दिवपाची उरल्या काय दिली नका म्हाका दिसना दिली कित्याक म्हाजे कडेन पयली येता रोकडीच सो वर्क ऑर्डर तेजी दिवंक ना 4 crores and समथींग इट इज देट तो बांदीत जाल्यार एक फिशींग कम्युनिटीक बरें जातलें कित्याक आतां सगळे उदक भितर येता तांकां एकूय बोट लावंक मेळना थिंगा दुसरे सगळे शेतकारांक बरें जातलें आयज थिंगासर बरे त्रास जाल्ले आहा सगळ्या लोकांक शेतकारांकूय जाल्ले आहा लोकलाकूय फ्लडिंग जाता वॉटर रिसोर्सीस हॅज डन अदरवायज अ गुड जॉब क्लिनिंग ऑफ नल्लाज व्हडले नल्लाज जे आहा ते आमी रिक्वेस्ट करता तुमकां क्लीन करूंक बारीक आहा ते पंचायत आमी करता पूण हेचे भायर उदक यू कॅन प्ले अ मेजर रोल इन गिविंग वॉटर टू ऑल ऑफ अस इन द कोस्टल बेल्ट तुमकां वॉटर शॉर्टेज आहा अंजुना वागातोर शापोरा आमकां वॉटर शॉर्टेज आहा you can build a harvesting identify a harvesting area and harvest water over there and supply to all the villages. Speaker sir, thank you.